नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मगाचे येवकार गोंयभरच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो गोंय नोकर भरती आयोगा वरवीं वेगवेगळ्या खात्यांतल्या क श्रेणींतल्या 33 पदांची पयली जायरात आउट 22 जानेर ऑनलायन अर्ज करपाची निमणी तारीख शाळांनी चोरयो जावपाच्या प्रकारांत वाड आतां मेरेन गोंयच्या 8 शाळांनी चोरी जाल्यार फाटल्या 3 दिसांत 3 शाळांनी जाली चोरी बेकायदेशीर रेवे आड कारवायेक गेल्ले पथकाचेर भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेचो दबाव काँग्रेसीन ऑडिओ व्हिडिओ केलो व्हायरल गोंय आनी महाराष्ट्रा मदलो रेवेचो प्रश्न जातलो सुटावो पयली सारके रेवेची येरादारी जातली सुरू शिरगांवचे लयराई देवीचे देवूळ आनी पुराय गांव लिजांतल्यान काडचो भायर खण धन्यांनी हडप केल्ली जमीन परत कोमुनी नदीच्या करची नांवार उपरांतूच कायदेशीर मायनिंग करची सुरू देवस्थान समितीची मागणी आनी फामाद ब्रह्मोत्सवाक जाली सुरवात भाविकांनी घेतले देवाचे दर्शन आता खबरो विस्तारान गोंय नोकर भरती आयोगान वेगवेगळ्या पदां खातीर जायरात आउट केल्या के श्रेणींतल्या वेगवेगळ्या खात्यांतल्या 33 पदां खातीर ही जायरात आयोगान आउट केल्या पदां खातीर ऑनलायन अर्ज करपाची 22 जानेर निमणी तारीख 3 दिसां पयलीं नयबाग पेडण्यां खण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर रेव काडपा आड कारवाय केल्ली एक बोटूय निगळायल्ली उपरांत हे विशीं परतून पळोवणी करपाक खण खात्याचे पथक ब्रेस्तारा पेडण्यां गेल्ले कडेन भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेचो खंय पथकाक फोन आनी ताचेर दुबाव काँग्रेसीच्या सुनील खवटणकरान तानावडेचो ऑडिओ व्हिडिओ मिडिया मुखार दवरलो तानावडे खंय म्हणटा कोर्ट बीन मागीर पयलीं आमी ते आमकां कळटा न्ही सर तुमी आमी कितें करतले आमकां कळटा न्ही सर आमकांय ती आमकां ते वचना न्ही बरें आनी सीओपी कडेन उलयता फाल्यां सर आमी विकास गावडे ओके ओके कित्याक बेस्ट आमकां धाडलेलें न्ही हांगा आमकां काल जेन्ना स्कॉडाचे लोक रेड मारपाक गेल्ले आनी ज्यो कोर्टाच्या डायरेक्शनान इल्लिगल मायनिंग बंद केला आनी ताजे फॉलोअप एक्शन म्हणून म्हाका दिसता स्कॉड गेल्ले पुलीस बी आसले भितर कॅनोज डेमोलिश करपाक ते स्कॉडाचे कामान अडथळो हाडून तांचें काम बंद करपाक एक फोन रिकॉर्डिंग आयला तातूंत आमचे प्रमाणे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेचो तो आवाज जो भाजपाचो प्रदेश अध्यक्ष आहा ताणें क्लियरली म्हणला 2 म्हयने उरल्या इलेक्शनाक आमकां फोंडान घालतले काय म्हणून तुमी स्कॉडाक ताणें म्हणला हू इज कोर्ट ताणें फुडें म्हणला कोर्ट इज इम्पॉर्टंट ऑर वी आर इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आमी इम्पॉर्टंट काय कोर्ट इम्पॉर्टंट काय म्हणटा तो आमी सुपिरियर म्हणटा तो आमी सांगता ती कोर्टाची ऑर्डर म्हणटा तो ताजे फुडें कोर्टाचो कायदो बदलला पयर म्हणटा तो 3 बिलां आयल्या आमी कायदो केला म्हणटा हे म्हणून ताणें म्हाका दिसता कोर्टाचो अपमान केला कंटेम्प्ट केला त्याच बरोबर ताणें ज्युडिशियरीचेर आघात केला जो आमच्या डेमोक्रेसीचो एक इम्पॉर्टंट पिलर डिमांड आसा हे सगळे गजालीची थरो इन्क्वायरी जावची म्हणून आमी कोर्टाकूय वतले न्ही आमी तें तुमकां सांगलां कोर्टान सुमोटो हाजेर कॉग्निजन्स घेवचेंच हें जालां ताजेर कित्याक न्यूज आर्टिकल्स आसा कोर्ट कॅन ऑलवेज कॉल फॉर रिकॉर्ड्स हे संबंधी प्रतिक्रिया विचारपाक सदानंद शेट तानावडे हांचे कडेन संपर्क साधलो मात तांच्यांनी प्रतिक्रिया दिवपाक न्हयकार दिलो ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही
शिरगांवचे फक्त लयराई देवीचे देवूळच न्हय जाल्यार पुराय गांव मायनिंग लिजांतल्यान भायर काढात। खणदन्यांनी हडप केल्ली जमीन परत कोमुदीदाराच्या नांवार करात, उपरांतूच कायदेशीर मायनिंग सुरू करत अशी मागणी लयराई देवस्थान समितीन केल्या। देवीचे देवूळ लिजांतल्यान भायर काडपाक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या विधानाकूय देवस्थानान येवकार दिला। शिरगांवच्या लयराई देवीचे देवूळ जर मायनिंग लीज वाठारांत येता आसत तर तें लिजा भायर काडप ही सरकाराची जापसालदारकी अशें विधान फाटल्या बुधवारा मयां जाल्ले एके कार्यावळीत उलयतना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्ले। हे फाटभुंयेर देवस्थान समितीन शुक्रारा पत्रकार परिशद घेवन आपले म्हणणे मांडले। हायकोर्टान फायल केले की पूर्ण गांव जो आसा तो पूर्ण गांव देवळा सकट आमच्या देवस्थानाच्या सकट जे आसा तो गांव आनी देवळां प्लस आमच्यो गव्हर्मेंट शाळा आसात हांगासर आनी बाकीची जी यंत्रणा आसा ती शिरगांवची ती सगळी मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडपाची म्हणून आमी याचिका जी आसा ती ऑनरेबल हायकोर्टान आमी एक 2 ते 3 म्हयन्या पयलीं ऑलरेडी घातलेली आसा। म्हणटकच ती ते मॅटर ऑलरेडी प्रिज्युडीस असल्या कारणान हांव तेचेर चड भाश्य करपाक तयार ना, पूण तरी आसतना हें इतलें जाल्या उपरांत आमचे मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हेणी पुढाकार घेवन ते ही गोष्ट जी आसा ती मुख्यमंत्र्या पर्यंत पावयली आनी मुख्यमंत्र्यान आतां डिक्लेअर केलें की मायनिंग लिजांतल्यान जी सगळी एरिया आसा आनी देवूळ जे आसा ते भायर काडटा। म्हणटकच आमकां आशा तीच आसलेली की बाबा ती काडपाक जाय बेगींतल्या बेगीन। म्हणटकच आमी देवस्थान म्हणून मुख्यमंत्र्याचें आमी स्वागत करता की तांणी जी एक स्टेप्स दाखयल्ली आहा जो हो एक विशय तेणी स्टेप्स घेतलेली आहा की मायनिंग लिजांतल्यान काडपाची ती स्तुत्य आसा। म्हणजे आमकांय बरें दिसलें की तांणी फुडाकार घेवन हें डिसिजन घेतलें म्हणून। सो ताका लागून आमी तेंचें स्वागत करता, सरकाराचें स्वागत करता, आमचे आमदार आसा तेचें स्वागत करता आनी मुख्यमंत्र्याचें स्वागत करता की तेंच्यांनी तें काडपाचें म्हणून। दिसलें की हो जायना आनी हेचो जो प्रॉब्लेम आसा तो फुडें क्रिएट जातलो। 50 वर्सांचें मायनिंग लीज दिलेलें आसा, आमी आनी मॅक्झिमम 15-20 वर्सां उरतले। आमच्या फाटल्यान आमची भुरगीं आसा, आमची नातरां आसतलीं, तेंच्यांनी कितें करपाचें मागीर हो प्रश्न उरता। सो तेका लागून आतां जे आमी स्टेप्स घेतली की जेन्ना गव्हर्मेंट लेवलाचेर कांयच जायना म्हणून आमी कोर्टान गेले, म्हणून आमी पिटिशन्स फायल केल्लेले आसा। सो त्या लेवलाचेर गव्हर्मेंटान समज जर आमकां थाकाय दिली आनी तेतूंतल्यान हे सगळे प्रश्न जे आमचे सॉल्व केले आसात जाल्यार प्रॉब्लेम कांय ना। मायनिंगाक कोणाचो विरोध ना, आमच्या गांवांत मायनिंग समज जर जालें म्हणून कोणाचो विरोध आसचो ना अशें म्हाका दिसता, पूण तें लिगल मायनिंग करपाचें, सस्टेनेबल मायनिंग करपाचें। लिगल मायनिंग म्हटल्या नंतर परत प्रश्न येता की खरीच जेची जमीन आसा तेचें परमिशन घेवनूच मायनिंग करप, म्हणजेच आमच्या कोमदाची जमीन आसा कोमदाचें परमिशन घेवनूच तुमी मायनिंग करा, कोमदाचें परमिशन घेवनूच मायनिंग करप हेचो अर्थ असो आसा की पयल्यान पयली कोमदाची जमीन ही कोमदाच्या नांवार करप। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत। केसरवाल झरीचे सोबितीकरण करपाच्या कामाचो बुन्यादी फातर शुक्रारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी घालो। केसरवाल झर हे दक्षिण गोंयचे फामाद पर्यटन थळ मात 4 वर्सां सावन ह्या तळाची बाबत स्थिती जाल्ली। आतां ह्या झरीचे सोबितीकरण केले उपरांत हो वाठार नितळ दवरपाक थळाव्या लोकांनी तशेंच पर्यटकांनी लेगीत जबाबदारीन वागचें असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारला। फाटली 10 वर्सां जाली आमी प्रत्येक फावटी असेंब्लीन आयकता जो आमदार येता तो तेजेर उलयतालो केसरवाल स्प्रिंग डेव्हलप करपाक जाय, टुरिस्ट खूब येता, ते बांदलेले आसले ते मोडून गेले। बट फाटल्या 10 वर्सांक जो प्रोजेक्ट जालो ना तो आज बाबांतोन वाज हेच्या वाडदिसाच्या निमित्तान आमी तेजो फावंडेशन स्टोन घातला। प्रोजेक्टाची कॉस्ट 5 कोटी पेक्षा चड आसा। आयचा फावंडेशन स्टोन घालता आसतना तेजो वाडदिवस तो आसा। आमचे टुरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे, WRD मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर, आमचे GTDCचे चेअरमॅन बाब गणेश गांवकर, आमचो आमदार बाब उल्हास नायक तुयेकर, ZP सरपंच आनी खास करून म्हाका खूब बरें दिसलें की व्हडा संख्येत हांगासले लोक जमल्या।
म्हणजे तुमकांय बी ही केसरवाल स्प्रिंग बेगिनात बेगीन जाल्ली जाय. आमी प्रोजेक्ट 5 कोटी स्पेंड करून म्हाका दिसता कितल्या तेंपान पुरो जातलो रे. एका वर्साच्या भितर आमी प्रोजेक्ट परत एकदा लोकार्पण करतले. तो मेंटेन करप, तो चलोवप, तेज्या खातीर लोकांचें सहकार्य जाय. आमी केलोच म्हणून जायना. आमी जेन्ना 5 कोटी रुपया मोडटा तेन्ना हांगासर ट्युरिस्ट येतले, लोकूय हांगा आसतले, तेंच्यांनी तो मेंटेन करपाक जाय. हाडली हळशीक उडयली, प्लास्टीक उडयली, हें जावपाक जायना. इट इज अ रेव्हेन्यू अर्निंग प्रोजेक्ट आसा. ताज्या उपरांत तो खूब बऱ्या पद्दतीन चलोवपा खातीर तुमच्या सगळ्यांचें सहकार्य जाय. हय, पुराय साऊथ गोंयांतले सगळे ट्युरिस्ट जे आसा पळय आनी हांगा येवपी सगळे ट्युरिस्ट हांगासर खास करून येतले. आज त्याच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान एक कुट्टाळी कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाका दिसता कितलेशेच कोटी रुपयाची फावंडेशन स्टोन आमी घातल्या. कितलेशाच कोटी रुपयाची. हांव कित्याक सांगता, आमी ओवरऑल डेव्हलपमेंट राज्याचो करता आसतना पुराय म्हणजे थोड्या जाणांक दिसोंक लागलेले मोपा येयलो काय ना, सावथाक काय डेव्हलपमेंट जावची ना म्हणून. बट रायटली आमकां ट्युरिस्ट सगळे साऊथ गोंयानूय येयल्ले जाय. मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर देंवले जाल्यार ते केसरवाल स्प्रिंग पळोवपाक येवपाक जाय. साऊथ गोवात सगळी कडेन वचोंक जाय. ताज्या खातीर अशें ल्हान भाऊन जशें सांगलें, रायटली सोदून काडून वेगवेगळे, कारण गोंय जे ट्युरिस्टीक प्लेस आसा ते पळोवपा खातीर ट्युरिस्ट वेगवेगळ्या हातूंत वचपाक जाय. आनी आयचे तेजे जर सगळे पळयत जाल्यार लोक उपयोगी प्रोजेक्ट आसा. मुद्दाम म्हणून पत्रकार म्हाज्या बरोबर आसा, तांच्यांनी सांगता की ईच अँड एवरी प्रोजेक्ट तेज्या मतदारसंघातल्या खंयचो शेतकऱ्या खातीर, खंयच्या देवस्थाना खातीर, गांवांतल्या कम्युनिटी खातीर, लोकां खातीर अशा पद्दतीच्या प्रोजेक्टाचे फावंडेशन स्टोन घातलें. शुक्रारा ब्रह्मकर्मणी वाठारांतलो फामाद ब्रह्मदेवाच्या ब्रह्मोत्सवाक भक्तिभावान सुरवात जाली. पयल्या दिसा पारंपारीक पद्दतीन गणहोम, अभिषेक, पुजा, महाआरती आनी महाप्रसादान जालो. हो ब्रह्मोत्सव 4 दीस सुरू आसतलो. भाविकांनी देवाचें दर्शन घेतलें. कुंकळे उद्देगीक वसणुकेंतल्या सोलर पावर प्रकल्पाच्या वाठारांत कोयराचे ढीग वाडत आसात. देखून थळाव्या लोकांनी कुंकळे नगरपालिकेत कागाळ दाखल केल्ली आनी कोयर उडोवप्यांचेर कारवाय करपाची मागणी केल्ली. ताका लागून शुक्रारा कुंकळे नगरपालिका आनी कुंकळे पोलीस अधिकाऱ्यांनी उद्देगीक वसणुकेंतल्या सोलर पावर प्रकल्पाच्या वाठारांत वचून पळोवणी केली. ह्या कोयराचो बेगोबेग विलो लायतलो अशें आश्वासन कुंकळे नगरपालिकेच्या वांगड्यांनी दिलां. आयिल्ले तेन्ना आमी एक नोट केलें, हिंगा एक गार्बेज डंप जालें आसा, सगळी मिक्स गार्बेज हिंगा आमी सगळ्या कडेन पयल्या दिश्टी पडटली. आफ्टर दॅट एस्टरडे वी हॅव फायल्ड ए कंप्लेन इन द लोकल पुलीस स्टेशन की गार्बेज कोणी घातली तेजी इन्क्वायरी जावची म्हणून. आनी CMCक एक लेटर आमी दिला की हेचेर ही तुरंत हिंगा काडची म्हणून. आनी सगळे आमी कॉपी टू लोकल MLA जावं हेल्थाक हे सगळे कन्सर्न डिपार्टमेंटाक व्हरून दिला. आतां आमगे हिशोबान हे म्युन्सिपाल्टीन आमगे CMCन हे जाता तितले बेगीन हे काडचें, कित्याक हे अशें उरलें जाल्यार हेजे वयल्यान आनी पावस येतलो आनी आनी हळशीक जातली. कित्याक एक डंप पयल्यार म्हाका दिसता हो डंप बरो खूब आसा आनी पळय कितें सुद्दां हिंगा भोंवता थोडे हे स्टॉप करचें. कित्याक असले आनी मुखार आमगे एक ट्रिटमेंट प्लांट बरो चलता कुंकळे हांगा लागींच नियरली अर्द किलोमिटर सुद्दां ना. सो असली लोकांनी हे करपाक बंद करचें, कित्याक हे हॅझार्डियस, हेल्थ हॅझार्डियस. ते म्हाका म्युन्सिपाल्टी कडच्यान हेचेर एक एक्शन घेवन हे हो डंप काडचो, हेच म्हगे एक मागणी आसा.
लोकसभा वेंचणुकीची आचारसंहिता लागच्या पयलीं उदरगतीची कामां बेगोबेग पुराय करात असो आदेश पर्यावरण मंत्र्यान आपल्या मतदारसंघातले सरपंच तशेंच पंचाक दिला. उदका पुरवणीचो विशय तशेंच आधार कार्ड कनेक्शनाचो विशय सुटावो करपा खातीर लेगीत पावलां उबारल्यात अशी माहिती मंत्री अलेक्स सिकेर हांणी दिली. कारण एकूच to know what are the pending works. Basically, Sarpanch is from my constituency. So to know what are the pending works. Because shortly election code will be declared. So whatever is urgent, before whatever we can do immediately, we should execute. So that is the main reason I called Sarpanchas and Panchas. Regarding tanks? No, that is after, not yet. Okay. It is regarding tanks. You see, there is a last year. Many people were complaining of water shortage. There were breakdowns in the pipeline. So people did face water shortage for a few days. If you recall, during the tenure of ex-MLA Shashil Arimo, he had distributed tanks. But then there was a big hue and cry. There was a inquiry and whatever. Engineers were pulled up, etc. So I'm just trying to see if there is a need of such tanks in the constituency. If there is a need, then I will take up with the government as to how we can solve this problem. We are going to have correction of Aadhaar card in the villages of Lotoli, Nube, Verna, Nagwa, or let me put it this way, 3rd of January will be Lotoli. 4th of January will be Verna. Okay. 5th of January will be Nagwa. Okay. And 6th of January will be Majorda. I'm sorry, Nube. 5 कोटी रुपया खर्च करून फेब्रुवारीत उक्तावण केल्ल्या कुडचडेच्या फूड कोर्टाची वर्सा भितरूच अवतिकाय जाल्या. नगरपालिकेच्या कंत्राटदाराक हो फूड कोर्ट चलोवपाक दिला तो थंय आशिल्ल्या दुकानदारांक सतायता अशी दुकानदारांची कागाळ. हो विशय आमदार निलेश काब्राल हांणी जाता तितल्या बेगीन सुटावो करची अशी मागणी दुकानदारांनी केल्या. फेब्रुवारी म्हयन्यांत सुरू जाल्ल्या कुडचडेच्या फूड कोर्टाची सध्या अवतिकाय जाल्या. फूड कोर्टातले फॅन मोडल्या तशेंच लायटी बंद पडल्यात. हे शिवाय थंयचो उदकाचो एटीएम लेगीत बंद पडला. वर्सावच्या पयलींच फूड कोर्टाची अवतिकाय जाल्ल्यान फूड कोर्टात आशिल्ल्या वेवसायिकांनी तिडक उक्तायल्या. शुक्रारा आमदार निलेश काब्राल हांणी फूड कोर्टाची पळोवणी करून हो प्रश्न सुटावो करपाचें आश्वासन दिलां. फूड कोर्टाचो कितें आसा इशू की फूड कोर्टा भितर जे तांकां अलॉट केल्ले आसा तांकां टायमींग 24 hours जाय. फूड कोर्ट म्हणजे 24 hours चलोवपाक शकता. ताचो वेंडर जो टेंडर घेतला तांचो इशू आसा. सो त्या वेंडराक सांगलें की कितें इशू आसा तेणें म्युन्सिपालिटी डिस्कस करपाक ताका सोल्युशन काडटले. पूण जे वेंडर चलोवपाक शकता 12, 1, 2 पासून ताका कोण हाडूंक शकना. तितून भितर एक कॉमन टायप गार्बेज व्हरपाक जी आसा 1 11 11:30 ऑफिस करतले रातचे आनी तेज्या फाटल्यान ते वेंडरान गार्बेज स्वता घरा व्हरून दुसरे हाडपाक जाय. नाजाल्यार की आतां हांगा खंय उडयता ते आसपाक जायना. सो हे 2-3 इशू आसले. फुडल्यान तेंचे भितर मुखार आनी कोण हाडून बसता म्हणजे रस्त्यार ते कशे प्रदीप बाब आमी आनी कावन्सील उलोवन पुलिशे सांगून तांकां बसपाक दिवचे ना. सो आनी तांकां फ्रीज बी घालपाक जाय. तेणी एप्लिकेशन दिवपाक जाय कावन्सिलाक जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो मागीर तांकां घालतलो. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी जी आतां मॉडर्न जाता ते फ्रिजी हाडटा. पयलीं फ्रिजी नाशिल्ल्यो आयस बॉक्स घालताले. सो आतां तांकां कोणी खंयची कंपनी फ्रिजी दिल्या. सो तांकां ते फ्रीज घालपाक जाय. वेंडराक हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका परमिशन ताका ना तशें ते कावन्सिला फुडें विचारून कावन्सिलान परमीट केलें जाल्यार तांकां मागीर सब मिटर घालून लायटीचें बील तांणी फारीक करूंक पडटलें. सो बरो फूड कोर्ट जाता जाल्यार ताका इशू कांय ना. पूण तो इशू फूड कोर्ट बरो चलपाक जाय. हेजे खातीर जे कावन्सील डिसिजन घेता ते फायनल आसता. कुडचडेच्या सुडा भाजी मार्केटात भितर बसच्या जाग्यार भायर बसपी भाजीकारांचेर सोमारच्यान कडक कारवाय सुरू जातली अशी शिटकावणी आमदार निलेश काब्राल हांणी दिली. लायनाक आयकलाकूय सकयल वयर वचपाचें. राव 2 दीस राव 1 मिनट तू एकूच कापडान म्हातारी जाली तूं जानेवारीच्या तो करतलो कावन्सील करतले फुडल्या म्हयन्याच्या ताका भायर बसपाचें आयकनाक कितें करपाचें तें डिसिजन आमी घेवन घेतलें. तूं पयलीं स्वता तुमी स्वता बसा वयर तूं हेजेर तेजेर घालना. सोमारच्या हांगा दिसपाक जाय. दिसले तूं इन्स्पेक्टर हाडून उखलून काड बाबा मागीर बॉम्ब मारना. भायर आयलो न्ही ताका बरें वरतलें. तूं इन्स्पेक्टर
सडेचे आमदार निलेश काब्रालान आयज जे फूड कोर्ट आसा आनी जे भाजी मार्केट आसा तेजे आयज इन्स्पेक्शन केलें. फूड कोर्टाचे सांगपाक गेले जाल्यार जे लोक भायर गाडी घालून बसताले ते फूड कोर्ट जाले म्हणटकीर खंय तरी कितलेशेच दीस उरले ते येवपाक तयार ना जाले. पूण जेन्ना आमदारान तेंकां समजलें तेन्ना ते फूड कोर्टाक येवपाक तयार जाले. पूण तेंचे खंय तरी जे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा हे फूड कोर्टाचे तेचे थ्रू खंय तरी तेंचे हरेसमेंट जाताले. त्या खातीर लोकांनी कंप्लेन केली आनी आयज ते हांगा येयले आनी आयज तेणी जी समस्या लोकांक कितें जाता तेजे विचारली आनी तेंची जी समस्या आसा ती तेजो तोडगो काडटलो अशें तांकां आश्वासन दिलां. तुमी पळोवंक शकता हे फूड कोर्टात जे आसा ते फॅन चलना, फॅन खंय तरी बंद पडलेले आसात, लायट्यो ना. तशेंच आतां तुमी पळोवंक शकता वॉटर ATM आसा तेजे उद्घाटन बरें थाटान माटान जाल्लें तरी सुद्दां ते खंय तरी बंद आसा. भुरगे येवन बारीक भुरगे कळशे घेवन येतात तरी कॉयन घालून पळयता तरी सुद्दां तितून उदक ना. तशेंच हांगा आयज निवळ गेलो फूड कोर्ट आमदार येवपा आसा म्हणून असले हे कॉन्ट्रॅक्टर ही कामां आसात. तशेंच तेणी वचोन जे तेकोन भाजीचें मार्केट आसा जे लोक जेंका लोकांक सोंपे दिल्या त्या सोंप्याचेर न बसता ते खंय तरी भायर बसताले तांकां थंय तांकां समजावन तशेंच तांकां शिटकावणी दिल्या खंय तरी तुमी सोमार पर्यंत तुमी तुमच्या सोंप्यांनी बसना तेन्ना तूं ना जाल्यार तुमचें जें सगळें सामान आसा तें म्युनिसिपालिटी आपूण काडून लायतलो अशें तांकां सांगलेलें आसा. तशेंच बाकीचे बारीक समस्या आसा त्यो तेणी तेंचो तोडगो काडलो अशें तेणी आश्वासन दिल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर गौरेश सतरकर. पणजे रस्ते फोडून दवरिल्ल्यान सांतिनेज वाठारांतल्या रस्त्यार येरादारीची कोयणी जाता. लोकांक गाडयो घेवन 5-5 मिनटां एका जाग्यारूच ट्रॅफिकांत रावचें पडटा. एका वटेन दुर्लाचें साम्राज्य तातूंत येरादारीची कोयणी जाता. 2 गाडयो लेगीत सुटपाक सुवात ना. ही राजधानी आसा आनी ह्या राजधानीन जायते लोक हांगासर येतात आनी फाटले कितलेशेच म्हयने जाले पणजे वाठारान आख्याक सगळी कडेन स्मार्ट सिटी खातीर फोडून दवरला. जाल्यार पणजेच्या सांतनीस वाठारान जर आमी केन्नाय वचत जाल्यार आमकां सगळी कडेन सारको धुल्लो माती आनी सगळी कडेन सारके फोडून दवरलेले दिश्टी पडटा. जाल्यार सांतनीस वाठारान वेलनेस फार्मासी कडेन सगळी थंयसर फोडून दवरला आनी थंयसर इतले ट्रॅफिक जाता. सकाळचे लोकांक कामार वचपाक मेळना. 5-5 मिनटां एका जाग्यारूच लोकांक रावचें पडटा. कारण म्हटल्यार थंयसर फोडून दवरला आनी 2 गाडयांक वचपाक थंयसर जागो पावना. कारण म्हटल्यार सगळीच एके सायडीन सगळी कडेन फोडून दवरला आनी सगळी कडेन चिखल जाला, सगळी कडेन ट्रॅफिक जाला. सगळ्यो गाडयो 4 व्हिलर तशेंच 2 व्हिलर सुद्दां लोकांक येवपाक मेळना आनी ताचे खातीर लोकांक जायते लोक आमचे कडेन उलयतना तांच्यांनी सांगलें की आमकां कामार वचपाक टायम जाता, खंय भुरग्यांक स्कुलाक समज जर पावयतले जाल्यारूय टायम जाता. सकाळचे तशेंच दनपारचे सुद्दां सांतनीस रस्त्यांचेर सगळे कडेन फोडून दवरल्या कारणान लोकांक यो वच करपाक म्हत्वाचें म्हटल्यार त्रास जातात. जाल्यार स्मार्ट सिटीची कामां फाटले कितलेशेच म्हयने जाले चालू आसा आनी ही बेगीन कामां जावपाक जाय म्हणून लोकांनी मागणी केल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन सईद, हांव वर्षा आश्वेकर. सनबर्न आयोजकांच्याच कर्मचाऱ्यांनी 82 लाखांच्यो तिकेट चोरिल्ल्याचे मुखार आयल्या. आयोजकांनी अणजून पुलिशेन कागाळ केल्या उपरांत ताबडतोब एक्शन घेवन ह्या प्रकरणात 5 जाणांक पुलिशेन अटक केली. मजगतीं सनबर्न आयोजकांनी 3.28 कोटी रुपया डिमांड ड्राफ्ट अणजून कोमुनिदाद प्रशासका कडल्यान भाडेपट्टी म्हणून जमा केली. फकत घरात, देवळात, दुकानांनी न्ही जाल्यार वर्स सोंपपाक पावता थंय आसा आतां शाळांनी लेगीत जावपाक लागल्यात. CCTV आसूं ना जाल्यार सेक्युरिटी गार्ड्स चोर चोरी करपाक फाटीं फुडें पळयनात. व्हडा शिताफीन हे चोर चोरी करतना दिश्टी पडटात. हाका लागून सध्या कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न तयार जाला. 25 डिसेंबराक म्हणल्यारूच नाताळाच्या राती मोलेच्या अभिनव विद्या मंदिर तशेंच साखळे कुडणेच्या महालक्ष्मी हायस्कुलात चोरी. गोंयांत 28, 29 आनी 30 डिसेंबर हे 3 दीस सनबर्न महोत्सव चालू आसा. पहिल्या दिसा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचें पालन करून दामेरेन म्युझिक बंद केली. पण पयले दीस मातसो बोवाळ जालो. एका स्टेजीर म्युझिकाचो आवाज चड वाडिल्ल्यान DYSP जुबा दळवी हांचे सयत पुलिसांनी कारवाय करून एक स्टेज बंद केली. सनबर्न महोत्सवात 65 ते 75 डेसिबल इतक्या व्हड आवाजात म्युझिक वाजोवपाची परवानगी. वर्स सोंपता थंयच आसा आतां स्वराचो शाळांचेर दोळो. फाटल्या 3 दिसांत 3 शाळांनी चोरी जाल्ल्याची नोंद जाल्या. शाळांनी चोरी जावप बी बाब गंभीर आसून हाचे वयल्यान गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था कितली घटमूट आसा हो प्रश्न उपरासला. चोरयो फकत घरात, देवळात, दुकानांनी न्ही जाल्यार वर्स सोंपपाक पावता थंय आसा आतां शाळांनी लेगीत जावपाक लागल्यात. CCTV आसूं ना जाल्यार सेक्युरिटी गार्ड्स चोर चोरी करपाक फाटीं फुडें पळयनात. व्हडा शिताफीन हे चोर चोरी करतना दिश्टी पडटात.
हाका लागून सध्या कायदो आणि सुवेवस्थेचो प्रश्न तयार जाला. 25 डिसेंबराक म्हणल्यारूच नाताळाच्या राती मोलेच्या अभिनव विद्या मंदिर तसेच साखळे कुडणेच्या महालक्ष्मी हायस्कुलात चोरी. मोलेच्या अभिनव मंदिर शाळेत चोरांच्या हाताक काहीच लागले ना. साखळे कुडणेच्या महालक्ष्मी हायस्कुलांतल्यान सुमार 60 ते 70 हजार रुपयाची चोरी. जाल्यार 28 डिसेंबराक दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा शाळेत चोरी 30,000 फारयले. शाळांनी चोरी जावपाची प्रकरणां ऑक्टोबर म्हयन्यासान गाजतात. ऑक्टोबर म्हयन्यात रेजिना मार्टियम हायस्कूल, फादर बासिलियो आंद्रेद मेमोरियल हायर सेकंडरी स्कूल, दापोटे माशे हांगचे उच्च महाविद्यालय, श्री श्रद्धानंद विद्यालय स्कूल ह्या शाळांनी चोरी जाला. जाल्यार नोव्हेंबर म्हयन्यात सेंट ज्यूड्स हायस्कूल बेताळभाटी आणि मातोश्री बाबूराव खांडेपारकर हायस्कूल खांडेपार ह्या शाळांनी चोरयो जाल्ल्यो. शाळांनी सेगीत जावपी चोरयांचो विशय गंभीर आसून हे विशीं खर तपास तशेंच कडक कारवाय जावची अशी मागणी पालकां सयत शिक्षण तज्ञ तशेंच हेर मळावेल्यान जाता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोवा नोकर भरती आयोगान वेगवेगळ्या पदां खातीर जायरात आउट केल्या. के श्रेणींतल्या वेगवेगळ्या खात्यांतले 33 पदां खातीर ही जायरात आयोगान आउट केल्या. पदां खातीर ऑनलायन अर्ज करपाची 22 जानेर ही निमणी तारीख. गोंय नोकर भरती आयोगान क श्रेणींतली 33 पदां खातीरची पयली जायरात शुक्रारा जारी केली. हातूंत येरादारी खात्यांत नेटवर्क इंजिनियर, पुलीस खात्यांत लॅबोरेटरी टेक्निशियन, वायरलेस ऑफिसराचे सब इन्स्पेक्टर पद, शिक्षण खात्यांत टेक्निशियन, लायब्ररियन, चित्रकला शिक्षक, पुरातत्व खात्यांत कन्झर्वेशन असिस्टंट, बंदर कप्तान खात्यांत लायट हाऊस कीपर ह्या पदांचा आस्पाव आसा. गोंय नोकर भरती आयोगा वरवीं नोकर भरती प्रक्रिया सुरू. ग्रुप सी पदां खातीरची नोकर भरती. 33 पदां खातीर नोकर भरतीची पयली जायरात जारी. वेगवेगळ्या खात्यांतल्या पदां खातीर जायरात. पात्र उमेदवारां खातीर ऑनलायन अर्ज करपाची निमणी तारीख 22 जानेर 2024. कंप्युटर बेस्ड जातल्यो एग्जामी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नव्या वर्साची सगळ्या गोंयकारांक परबी. हे नवे वर्सू तुमकां सुखाचे, समाधानाचे आनी समृद्धीचे जावं ही देवा लागीं मागणी. शुभेच्छूक वेन्झी वेगस, आमदार बाणावली. समेस्त गोंयकारांक नातलांची हुनहुनीत परबी भेटोवपी वेन्झी वेगस, आमदार बाणावली मतदारसंघ.